भारतात पाकिस्तानाची नाकाबंदी करताना राजकीय स्ट्राईक केल्या उपरांत सणसणीत मार बशिल्ल्या पाकिस्तानान आमी कांयच करूंक ना असो दावो केलो। भारत सरकारान घेतले तशेच निर्णय पाकिस्तानान जाहीर केले। सिंधू जल समझोता रद्द केल्यार हो झुजाक आमंत्रण दिवपाचो प्रकार आसतलो अशी शिटकावणी पाकिस्तानान दिल्या। भारत पाकिस्तान तणाव फाटभुंयेर सध्या LOC म्हळ्यार नियंत्रण रेषेर पाकिस्ताना वतीन गोळीबार चालू आसा। देवाकृपेन जीवितहानीची नोंद जावंक ना। मस्कती पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या फाटभुंयेर भारतीय लष्कर प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी श्रीनगरात पावले। ते काश्मीर देगणात तैनात आशिल्ल्या लष्कराच्या वरिष्ठ कमांडर्स तसेच हेर सुरक्षा यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांक मेळ्ळे। तांच्यांनी सध्याच्या सुरक्षा परिस्थितीचो आढावा घेतलो। सध्या नियंत्रण रेषेर पाकिस्तानी लष्कराकडल्यान शस्त्रसंधीचे उल्लंघन करपाचे यत्न सुरू आसात। जम्मू काश्मीरातल्या पहलगामात जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्या उपरांत पुराय भारतात दुःखाचे ल्हार पातळ। मस्कती गृहमंत्री अमित शाह शुक्रारा राज्यातल्या सगळ्या मुख्यमंत्र्यांकडेन उलयले। राज्यांनी रावपी पाकिस्तानी नागरिकांक सोदून काडचे आनी तांकां बेगोबेग पाकिस्तानाक परत धाडपाचे निर्देश तांणी दिल्यात। मस्कती गोंयांत खंय 17 पाकिस्तानी नागरीक आसात अशी सुत्रांकडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या। कुचेली म्हापशा तिळारीच्या कनालात बुडून तरणाट्याक मरण येवपाची घडणूक ताजी आसतनाच आता ताकार दावकोण वाठारांत दूधसागर न्हंयचेर न्हावपाक गेल्ले कडेन बेपत्ता चल्ल्या वास्कोच्या अनिल बाळेगाळ या 32 वर्साच्या तरणाट्याची कूड सापडली। शुक्रारा सकाळी कुडचडेच्या उजो फॉलोपी दळान ताची कूड भायर काडली। बिरेस्तारा सांजे दूधसागर न्हंयेत न्हावपाक गेल्लो तेन्ना अनिल बेपत्ता जाल्लो। ताचे उपरांत ताचो सोद घेवप सुरू आशिल्लो। पंचायतीक विश्वासात घेनासतना केपेचो बीडीओ आनी शेल्डे पंचायतीच्या सचिवान पंचायत वाठारांत नव्या वायन होलसेल शॉपाक परवानो दिल्ल्यान उपसरपंच प्रमोद देसायान नाराजी उक्तायल्या। पंचायत वाठारांत नवे बार आनी होलसेल सोऱ्यांच्या शॉपांक परवानो दिवचो न्हय असो ग्रामसभेत थाराव पास जाल्लो। मात बीडीओच्या आदेशा प्रमाण पंचायत सचिवान पंचायतीक विश्वासात घेनासतना परवानो दिल्ल्यान उपसरपंचान नाराजी उक्तायल्या।
म्हापशेच्या वेगवेगळ्या वाठारांतली दुर्दशा पळोवन म्हापशेकारांनी नाराजी उक्तायल्या. म्हापशेच्या कांय वाठारांतले हळशिकावणे प्रकार आनी दिसान दीस वाडपी गैरवेव्हारांचें चित्र पळयत जाल्यार म्हापशा पालिकेन हाचेर पुरायेन दुर्लक्ष केल्ल्याचें दिश्टी पडटा. म्हापशेच्या ह्या अधोगतीचेर नागरिकांनी नाराजी उक्तायल्या. ना जाल्यार नगरपालिकेन आपली बाजू मांडल्या. गोंयांत दिसान दीस चोरयेच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. सांखळे बाजारांतल्या एका कॉस्मेटीक दुकाना फाटल्यान आशिल्ल्या घराचे दार फोडून चोरांनी आलमारींतले सुमार 1 लाख रुपयाचो रोख रक्कम चोरून व्हेली. दुकानदारान घरांतल्या एका आलमारीत 1 लाख रुपयांची रोख दवरिल्ल्याची म्हायती सुत्रांकडल्यान मेळ्ळी. बिरेस्ताराक घरांत कोणूच नाशिल्ल्याचो फायदो घेवन चोरांनी चोरयेचो डाव साधलो. शुक्रारा सकाळी हो प्रकार उक्ताडार आयल्या उपरांत पुलिसांनी घडणूक थार वचून चोरयेच्या घडणुकीचो पंचनामा केलो. फुडलो तपास सुरू आसा. मडगांव नगरपालिकेन घराचो कर वाडयिल्ल्यान शेडो कावन्सिलाचो निमंत्रक साव्यो खुदिनोवन तिडक उक्तायल्या. नगरपालिकांच्या नगरसेवकांक विश्वासात घेनासतना हो कर वाडयला असो आरोप साव्यो खुदिनोवन केला. नगरसेवक कामील बरेटोन लेगीत ह्या कर वाडीक विरोध केला. हो कर वाड फाटी घेतलो ना जाल्यार कोर्टात वतलो अशी शिटकावणी शेडो कावन्सिलाचो कन्व्हेनर साव्यो खुदिनोवन दिल्या. गोयच्या बशींनी बिगर गोंयकारांची चड गर्दी आसता. हाका लागून बशींतल्यान वचपी गोंयच्या बायलांक बरेच त्रास जातात. तशेंच तांची छळणूकय जाता अशें रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाच्या विमन विंग्सांचें म्हणणें. गोंयच्या फॅक्टरींनी भायल्या कामगारांनी कब्जो केल्ल्यान गोंयच्या बायलांक फॅक्टरींनी काम मेळना. ताका लागून गोंयच्या बायलांनी एकठांय येवन बदल हाडचे अशें रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान आवाहन केलां. राज्य आपत्ती व्यवस्थापनाच्या अंतर्गत गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत हुंवार आनी हेर आपतकालीन संकश्टां वेळार मजत कार्य कशें करचें हाचें प्रात्यक्षीक दाखोवपी मॉक ड्रील शुक्राराक घडोवन हाडलें आनी हे मॉक ड्रील यशस्वी जाल्ल्याची म्हायती संबंदीत अधिकाऱ्यांनी दिली.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दीसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यात घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनात खूबशे तरंग उठतात, खूबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटात लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. म्हापशा कणका वाठारांत अनवळखे मनशान 6 वर्साच्या सांचलयेचें अपहरण करपाचो यत्न केल्लो. घरा भायर खेळटना अनवळख्यान ते सांचलयेक उखलून व्हरपाचो यत्न केल्लो. मात चलयेचो मोठ्यान रडपाचो आवाज आयिल्ल्यान चलयेचो बापूय तशेंच लोक एकठांय जाले आनी ताचो यत्न फसलो. उपरांत ताणें थंयच्यान पळ काडलो. देवादायन ह्या सांचलयेक कसलीच दुखापत जावंक ना. सुमार 24 वरांनी म्हापशा पुलिसांनी कळंगूटच्या एका दुबाविताक ताब्यांत घेतला. फुडलो तपास सुरू आसा. हालीसराक अन्न वखदां प्रशासनान गोंयांतले वेगवेगळे सुवातीर आशिल्ले रेस्टॉरंट, हॉटेलां आनी हेर जिनस विकपी दुकानांनी धाड घालप सुरू आसा. बिरेस्तारा बार्देस आनी पेडण्या म्हालांतल्या 3 आस्थापनांचेर धाड घाली. तशेंच एका रेस्टॉरंटाचो बनावट परवानो सापडिल्ल्यान रेस्टॉरंट बंद केलें आनी 30,000चो दंडूय दिलो. अंदू फेब्रुवारीत ESI येवजणेखाला 15,43,000 नव्या कामगारांची नोंदणी जाल्या अशें केंद्रीय कामगार मंत्रालयान सांगलां. नोंदणी केल्ल्या 7.36 लाख कर्मचारी 25 वर्सां मेरेनच्या पिरायेच्या गटांतले आसात.
मंत्रालयान सांगिल्ल्याप्रमाणे 23,000 परस चड नव्या आस्थापनांक ESI येवजणेच्या सामाजीक सुरक्षा व्याप्तीखाला हाडल्यात अशें कळटा. उत्तर सिक्कीमात भूस्खलन जाल्ल्या कारणान सध्या लोकजीण विस्कळीत जाल्ली आसा. अकस्मात उप्राशिल्ल्या परिस्थितीक लागून लोकांचे बरेच हाल जाल्यात. अवकाळी पावसाक लागून सिक्कीमात ही स्थिती निर्माण जाली. जो मेरेन भूस्खलन जाल्लो वाठार सगळ्याच बाबतीत सुरक्षीत जायना तो मेरेन कसलीच येरादारी सुरू जावची ना. ह्या वाठारात अडकल्ल्या पर्यटकांक सुरक्षीतपणान काडपा खातीर प्रशासनाचे यत्न सुरू आसात. कानोळे डॉमिनोज पिझ्झाचे तिजोऱ्यांतल्यान 1.1 लाख रुपये रोख रक्कम चोरिल्ल्या प्रकरणात कळंगूट पुलिसांनी आस्थापनाच्या एका कर्मचाऱ्या आड गुन्यांव दाखल केला. हो चोरयेचो प्रकार फाटल्या 12 जानेवारी 2025 दिसा जाल्लो. ही पुराय घडणूक सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद जाल्ली आसा. सध्या दुबावीत फरार आसा. देखून पुलीस सध्या प्रकरणाचो तपास करतात. इस्रोचे आदले अध्यक्ष वैज्ञानिक दोतोर के कस्तुरीरंगन हांकां पिरायेच्या 14व्या वर्साक संवसाराक अंतरले. तांणी PSLV ह्या भारताच्या सॅटेलायट लॉन्चराक तयार करपाक व्हड योगदान दिल्ले. तांणी 9 वर्सां इस्रोत काम केल्ले. तशेंच ते 2003 ते 2009 वर्सां मेरेन राज्यसभेचे वांगडी आशिल्ले. तांच्या मरणाचेर दुख्ख परगटायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांकां आर्गां ओंपली. नीट पेपर लीक 2024 मास्टरमाइंड संजीव मुखिया हाका इकॉनॉमिक ऑफेन्सीस युनिट पंगडान पटना हांगात चल्ल्यान अटक केली. संजीव मुखिया हो नालंदाच्या सरकारी महाविद्यालयात तांत्रिक सहाय्यक म्हणून काम करतालो. ते भायर ताका बिहार पब्लीक सर्व्हिस कमिशन ह्या शिक्षकांक भरती करपा खातीरच्या परीक्षेतूय पेपर लीक प्रकरणात सामील आशिल्लो तो. सध्या नीट पेपर लीक प्रकरणाचो तपास केंद्रीय तपास ब्युरो करतात. ह्या प्रकरणाच्या तपासा वेळार संजीव मुखियाच्या फुडारपणा खाला बिहारात सयत उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आणि राजस्थान हांगासून पंगड कार्यरत आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयले. मजगतीं ह्याच पंगडान हरियाणाच्या शिक्षक भरती प्रकरणातूय पेपर लीक केल्ल्याचे मुखार आयला. राष्ट्रीय वैद्यकीय विज्ञान परीक्षा मंडळान राष्ट्रीय पात्रताय प्रवेश परीक्षा म्हळ्यार नीट PG नोंदणी खातीर अधिकृत अधिसुचोवणी 16 एप्रिलाक netboard.edu.in हांगा जाहीर केल्या. अधिकृत वेळापत्रका प्रमाण 17 एप्रिलाक दनपारां 3 वरांचेर अधिकृत संकेतथळार ऑनलायन अर्जाची विंडो उक्ती जाल्ली.
उमेदवारांक 7 मेच्या 11 जावन 55 वरां मेरेन अर्ज करपाक मेळटा. नीट UG 2025 परीक्षेच्या कॅलेंडरा प्रमाण ही परीक्षा 4 मेक दनपारां 2 ते 5 मजगतीं जातली. कोविड काळांतल्यान बरीच फामाद जाल्ली डोलो 650 ही गुळी सगळ्यांचीच आवडीची जाली खरी. जोर थंडी वा तकली दुखली वा आंग दुखिल्ल्यान तर लोक आता हीच गुळी घेवपाक पसंती दितात. मात ह्या गुळयेचें सेवन भलायके खातीर कितले बरें हाचेर आतां संशोधन चालू आसा. ह्या अहवाला प्रमाण जेम्स ह्या चॉकलेटी प्रमाणे लोक ही गुळी घेतात अशें दिसून आयलां. ह्या गुळयेंत 650 mg पॅरासिटामॉलाचें प्रमाण आसता. जर दुयेंती ही गुळी दिसाक 2 ते 3 फावट घेता आसत तर 4 वरांच्या गॅपान घेवपाक जाय. कारण पुराय 24 वरांत 4000 mg परस मायज सेवन जावपाक जायना अशा अभ्यासांतल्यान मुखार आयला. ह्या गुळयेच्या अतिसेवनाक लागून लिव्हराचेर परिणाम जावं येता अशें अभ्यासांतल्यान स्पश्ट जालां. दर एकल्याक ह्या गुळयेच्या सेवनाचे वेगवेगळे सायड इफेक्ट्सूय आसूं येतात. तेन्ना दोतोराच्या सल्ल्या बगर डोलो 650 ही गुळी घेवप टाळचें. हालींच अमेरिकेंतल्यान हद्दपार केल्ल्या सवर्ण आनी चिंचिणी हांगच्या सुमार 30 तरणाट्यांनी भाजप प्रदेश अध्यक्ष दामू नायकाची भेट घेतली. अवैधरित्या अमेरिकेत धाडिल्ल्या एजंटां विरोधात कारवाय करची आनी एजंटांन घेतिल्ले पयशे परत करचे अशी मागणी फटविल्ल्या तरणाट्यांनी केल्या. हाचेर बेगोबेग कारवाय करपाचें आश्वासन दामू नायक हांणी तरणाट्यांक दिलें. येरादारी खातीर हो फ्लायओव्हर प्रकल्प अत्यंत म्हत्वाचो आसा. ह्या प्रकल्पा खातीर दोनूय वटेनी जमीन संपादन करपाची गरज आसा अशें खासदार सदानंद शेट तानावडे आनी दवर्ले वाठारांत जावपी फ्लायओव्हराच्या जागेची पळोवणी केले उपरांत सांगलें. दक्षिण पश्चिम रेल्वे आनी कोंकण रेल्वेचे 2 ट्रॅक तशेंच विजेची लायन आशिल्ल्यान कामाक वेळ जाता. ह्या प्रकल्पाच्या कामाची गती वाडोवपा खातीर मुख्यमंत्र्यां कडेन ह्या सुवातीचेर वचून पळोवणी करची अशी मागणी करतले अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. हालींसराक अन्न वखदां प्रशासनान गोंयांतल्या वेगवेगळ्या सुवातेर आशिल्ल्या रेस्टॉरंट, हॉटेलां आनी हेर जिनस विकपी दुकानांनी धाड घालप सुरू आसा. बेरेस्तारा बार्देस आनी पेडण्या मालांतल्या 3 आस्थापनांचेर धाड घाली. तशेंच एका रेस्टॉरंटाचो बनावट परवानो सापडिल्ल्यान रेस्टॉरंट बंद केलें आनी 30,000 दंड दिलो.
जे कोण दुयेंती परत परत गरजे भायर सीटी स्कॅन करतात तांकां कॅन्सराचो धोको वाडपाची शक्यता एका अभ्यासांतल्यान मुखार आयल्या. तातूंत एका वर्सा सकयल्या भुरग्यांक धोको चड आशिल्ल्याचें उक्ताडार आयलां. सीटी स्कॅन करतना जी मशिनांतली किरणां आसतात तांकां लागून कॅन्सराचो धोको वाडपाची शक्यताय चड आसता. ह्या धोकादायक किरणांक लागून साबार तरेचे कॅन्सराक आमी नकळत आमंत्रण दितात. जरी तर सीटी स्कॅनाक लागून मनशाची जीण वाटावपाक मजत जाता आसली तरी लेगीत परत परत स्कॅन करप तितलेच धोकादायक थारूं शकता. एक मे सावन एटीएमांतल्यान पयशे काडपा खातीर चड शुल्क भरचें पडटलें. भारतीय रिझर्व्ह बँकेन तशी अधिसुचोवणी जारी करून इंटरचेंज फी वाडपाची घोशणा केल्या. हाचो अर्थ आर्थीक वेव्हारा खातीर एटीएमाचेर आदारून आशिल्ल्या गिरायकांक मुक्त वेव्हाराची मर्यादा हुपल्यार अतिरिक्त शुल्क भरचें पडटलें. अधिकृत अधिसुचोवणे प्रमाण 1 मे सावन गिरायकांक मुक्त मर्यादा सोंपतकीच एटीएमा वरवीं केल्ल्या दरेका आर्थीक वेव्हारा खातीर अतिरिक्त ₹2 शुल्क फारीक करचें पडटलें. हे शुल्क वाडीक लागून एटीएमांतल्यान पयशे काडपा खातीर दरेका वेव्हाराचेर ₹19 शुल्क भरचें पडटलें, जे पयलीं ₹17 आशिल्ले. ते भायर बॅलन्स चौकशी सारकिल्या बिगर आर्थीक वेव्हारा खातीर शुल्क ₹1 वाडला. हाचो अर्थ खात्यांतलो बॅलन्स तपासपा खातीर दरेका वेव्हाराचेर आतां ₹7 शुल्क भरचें पडटलें, जे पयलीं ₹6 आशिल्लें. भारतांतल्या राष्ट्रीय महामार्गांची रस्त्यावयली येरादारी 1 मे सावन सामकीच सुरळीत जावपाचे वाटेर आसा. आतां जीपीएस आधारीत नवी टोल पद्दत सुरू जातली, जाका लागून फास्टॅग पद्दत बंद जातली अशें कळटा. नवी जीएनएसएस ही पद्दत मुळात एप्रिलाच्या 1 तारखेरसून सुरवात जावपाची आसली, पूण कांय तांत्रीक कारणांक लागून ती आतां फुडें धुकली 1 मे सावन लागू जातली अशें दिसता. जीएनएसएस हातूंत सॅटलायटीचेर आदारून टोल जमा करतले, जाका लागून टोल नाक्यांचेर लेगीत आतां येरादारीची गर्दी जावची ना. मात ह्या पद्दतीच्या लॉन्चा विशीं कसलोच निर्णय घेवप जावंक नाशिल्ल्याचें केंद्रीय येरादारी मंत्रालयान स्पश्ट केलां. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टाइम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचा आवाज.